मिसाची सुरवात एक सगळी उभी राहून गायन गाऊया. देवा तू आमचो ओरोम A11 पान 5 A11 पेज 5. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका विशेष करता मागीर मोगाचो युकार ह्या मिसाक आयज आमी मिसांत मागता जे मानुएल फेर्नांदीस हे आमचे बाप असो 3रे वर्साचो उगडास. तशेंच कितें भशेन मागता लुइजा फेर्नांदीस आमचे भयणी पासत संकोश्टांत आनी आडखोळी मदें देवाचें आजीरपण तिणें भोगूंक मागता. आज वाडदीस 50th बर्थडे 50वो वाडदीस फ्रांसीस शावियर फेर्नांदीस. तसोच वाडदीस आल्वा फेर्नांदीस तांचे पासून मागुया. सर्गीच्या बापान लुइजा फेर्नांदीस आनी आपापलो वाडदीस आनी लग्नाचो वार्षिक दीस पाळटल्या पासत देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडो. मागुया सोंपून गेल्ली आमची भयण पियेदाद विएगस सांतीस वाड्यांतली. सर्गीच्या बापान तिका आपले शांतींत आपले विसवांत घेवंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा करता सेवा धर्मीक समरण बागून आगता हे मार्तिरीचो बागून आगता 3ऱ्या शेंकड्यांत जियेली रोमान वाठारांतली आनी आपल्या भावार्थाक लागून तिणें जीव दिलो. भावार्थ आमकां देवा गेलें व्हडलें देणें आनी भावार्थाक भोव करून आयच्या काळार तरेतरेचे आमचेर उपरासलेले तोंटे, उपरासलेलें आक्रमण, उपरासलेली धोणवण आनीक आमी तयार आसूंक जाय फुडो करूंक बोडान आनी सगळे पवित्र आत्म्याचे शक्तीन. हे मिसांत आमकांय सगल्यांक बागीन आगाताचे मजतीन गोठाय आनी बोळ मागुया. तशेंच आज सायबीणमांची भेट ह्या घरांनी जाता. दोंदरे आल्शिरा आफोन्स, व्हडलें भाट जॉयस आनी फेमियो आफोन्स आनी मुलाती आंतोन क्रास्टो सायबीमांचे भेटी दिशी तांची देवाचो आशिर्वाद मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. सौभाग्य सदांच कुंवार मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपत बेजार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या मोगा खातीर आंकवारपण सांबाळून रोगसाश्टीपणाचो मुकूट जोडूंक तुज्या असोक्त भुरग्यांक तूं फाव करताय. तर आंकवारी भाग्यून आगताचो आयज आमी वार्षिक समारंभ करता. कोश्टां आडकोडीचेर जैत व्हरून आनी निश्कळपण सांबाळून मोरो पुऱ्यान खोवऱ्या भावार्थाक ती तीर रावली. तिची देख घेवन आनी तिचे विनवणेच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवट पुऱ्यान तुका विस्वासी रावूंक तुजी आनी आमच्या पेल्याची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आनी सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावाक जुजे मानुएल फेर्नांडीसाक तुजे सासणीक वैभवांत वांटो फाव कर. आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. हेब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणांनो, पातकाचेर आड झुजतना आजून तुमकां रोगत वारोय पर्यंत झुजूंक पडूंक ना. तुमकां आपलीं भुरगीं म्हणून देव तुमचे कोडे कुर्बा हाडटलीं उतरां उलयलो ती तुमी विसरल्यात. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुज्यो चुकी काडटात तेन्ना तूं ताका चीत दी आनी तो तुका चुपाटी दिता तेन्ना तूं जीव सांडिनाकाय. कित्याक सर्वेस्पर मोग कोत्ता ताका कास लावन शिक्षण दिता आनी आपलो पूत कसो लेखता ताका शिक्षा दिवन नीत कोत्ता. शिक्षण घेवचे खातीर तुमी सोंसतात. देव तुमकां आपलीं भुरगीं कशीं वागयतात. बापायची कास पडून शिक्षण घेवंक नासलेलो कोणूय तरी पूत विसरत कास पडटा त्या वेळार ती कुशळकायेची न्हय पूण दुखीची वस्त दिसता. पूण त्या उपरांत असले कास्ती वरवीं बूत शिकयलेलीं मनशां शांतीची आनी बऱ्या जिविताची फळां भोगूंक पावतात. तर तुमच्या काला लांबतले हात वयर काडात. उबारची आनी तुमची अस्कोत जाल्लीं तोंपरां गोट करात आनी तुमच्या पांयांची चांतां नीट रस्त्यार पडून दी. अशें कुंटा तो दोंको कातरून उडयत पडचो ना पूण आदलें बोल ताका मेळटलें. सगल्या मनशा कडेन शांतीन भोवंक आनी पवित्रायेन जिवंक वावरात. ही पवित्राय ना जाल्यार कोणाच्यानूच सर्वेस्पराक पळोवंक जायना.
देवाची कृपा कोणाकूच मेळोनासतना उरोनात जावंक जोत्राय दवरात. तुमचे मोदें कोडसांनीच्यो कोंबऱ्यो वाडून तुमकां नुकसाण हाडिनात जावंक जागृत रावात. नात जाल्यार सगळेंच वसोत लागत. देवाचें उतरें. देवाचे उडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. B1 आमचे लागीं देव उलयला पान 21. B1 पेज 21. सगळी उभी रावया. उद्गाराचे गायन गावया. B4 पान 22. B4 पेज 22. आमी दुसरो श्लोक गावचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू थंय तावन भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिशूय ताचे बरोबर गेले. आनी सोनवार पावतच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो. सबार जाणांनी ताका आयकून ताचे शिकोवणे विशीं अजाप जावन ती म्हणटाली, हें सगळें हाका खंयचे आयलें? आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली? आनी ताच्या हातांनी असलीं भिजमितां घडटात ती कशी? ओ तोय न्हय गाय, जाकोब, जुजे, जुदास, सिमोनाचो भाव, ताचे भयणी हांगा आमचे मदीं रावतात न्हय? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां सांगलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या गांवांत, आपल्या घोराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्यां दायऱ्यां मदें मान ना.
आनी तुवें कसलेंच वीज करूंक ताका मौन जालें ना. थोड्याच वायटकारांचेर हात दवरून ताणें ताका बरी केली आनी तांच्या अविश्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, जेजू नाजरेताक वाडलो. नाजरेत एक धाकटुलो गांव, धाकटुलो खेडेगांव असो, दोंगुल्ली आसा. थोडो लोक, आनी जेन्ना थोडो लोक आमी एकामेकाक सारकी वळखता, एकामेकाची कुटुंबांक वळखता. बागेन जुजे धाकटुलो थवय, सायबीण माय, नाजरेची सादी आवय वस्तोरी. जेन्ना जेजू मिलाग्री करता, इतलो लोक ताचे फाटल्यान येता. ती अजाप जाता. आनी अजाप जावप बरी वस्त भाव भयणीनो, काय बरी आमी आयकता. ताचे शिकवणे विशीं ती अजाप जावन म्हणटाली, हे सगळे हाका खंयचे आयले. वेजमितां करची, मिलाग्री करची पदवी, शिकोवन दिवपाची जाणवाय हाका खंयची आयली. हो एक भाग बरें दिसलें. लोक अजाप जाता. आपल्याच गांवचो पूत आपलोच गोदचो कसो अजाप जातात. पूण तरी आसतना रोखडीच बदलतात. आपलेच भितर म्हणटात, ओ थंय न्हय, ओ तवयाचो पूत न्हय, मारी म्हणटात ती ताची आवय न्हय. आनी अकस्मात दुबावंक लागतात. दुबावंक लागतात. भाव भयणीनो, जें कितें जेजू विशीं घडलें आयज आमचेय सवें घडटा. कशें घडटा चिंतन आयकात. आमी काय बरी सूय आमची, जावं दिसपट्टी, जावं आयताराची मिसाक यो, जावं मागीर घरांत तेस करून पवित्र पुस्तक वाचून, कितलीं नोवेनां, जायतो लोक नोवेनांनी वेता, जायतो लोक रेतिरांक वेता. आनी जायते फावटी इतली भक्ती हालींच आमचे एका नोवेना फाटल्यान एक जालें. एक्सपोजिशन सोंपलें, 40 दीस कितलो लोक गेलो सान फ्रांसिस्काचे पांयशी ताचें दर्शन घेवंक. लुटीनी जायते फावटी जायतो वगत रावन सांगूंक लागतात, हाजर म्हाका 2 वरां लागलीं, म्हाका 3 वरां लागलीं थंय पावूंक. आमी त्रास काडले, गेलीं. मागीर रोखडेंच बागेवन जुजेबाजाचें नोवेन आनी परब. जायतो लोक आमी थंय गेल्या. आनी जायते फावटी बाबा भयणीनो, इतल्यो सगोट ओत्मीक एक्सरसायजीस करून मागीर आमकां शेळमणां येता. आनी जायते फावटी नोवेन सोंपतच हो विचार जायते फावटी आमी करिना, खंय गेल्लो खंय ना, कितें हाडलां कांय ना. वॉज देर एनी स्पिरिच्युअल ग्रोथ आमचें सवें ओत्मीक वाटेर आमी वाडल्या, ओ तशींच उरल्या, ओ पाश जाल्या. जायते फावटी बाबा भयणीनो, काय बरी नोवेनां आमची इगोजेन, जायते कोडीन नोवेनां आमी वेता आनी भक्तीन वांटो घेता, दुबावना. जायते फावटी लांब देखून सेरमांव जाल्यार चिंतन आयकता. बट वॉट इज द एंड रिजल्ट? मागीर कितें? जायते फावटी आमकां संवयेचें पडलां. प्रत्येक वर्साक कितलो लोक वायलंकिणी म्हूण वता, चेपून लुटून या वायलंकिणी, रीण काडून या. वायलंकिणीसून येयली, कितें जालें? प्रत्येक वर्साक सान फ्रांसिस्काच्या पांयशी आमी धांवून वेता आनी कोण वचून ताका दिसता हांवें व्हडलें पातक केलें. वॉट इज द एंड रिजल्ट? आमकां सुवेंचें जालें. जेजूक पळोवन तो आमचोच
नाजरेताक तो वाडला, तोव्याचें काम केलां, तो तोय न्हय केन्ना मुळें ताचे तोंडांतली जाणवाय आयकून, ताच्या हातांतल्यान घोट्टेली वीजमितां पळोवन दे क्वेश्चन आमी कितली ओत्मीक वाटेन वाडूंक जाय आसली. तुमी आनी हांव आमी मिसाचे भेटेंतल्यान जेजूक आमचे काळजांत घेता. जिवो दीव तोच तो नाजरेताक आपले कास गांवांत गेल्लो आनी ही वॉज सो टू से रिजेक्टेड. आमकां आपल्या उतरान आपल्या जेवणान पोसता. कितली भोगती आमच्या गोंयांत, आमी काय बरी जायते फावटी मोगान मिसाक येता. थोडी जायते फावटी सुय जाल्या, भायल्यान रावल्या पुरो, थिंगा म्हजे मोटराशी रावतात. हांव काय म्हणना, म्हजे मोटराशी रावतात, मिसाक येतात आयताराची. जायते फावटी सुयेचें जालां. हांगा आल्ताराचेर एक व्हडली मिलाक जाता. जेजू धाकटुली वस्तींत जेन्ना याज्ञीक ही उतरां म्हणटा, ही वस्तींत तो आपूण हाजीर आसता. आनी हाजीर आसा म्हूण आमी कितलीं जाणां जाणव, हाजीर आसा म्हूण कितल्यो मिलाग्री, युकरिस्टीक मिरेकल्स आज आनी आतां पुरान घडटात आमी जाणा. आनी थोडे फावटी आनी जायते फावटी आमची शर्मणाय, केरलेसनेस, इंडिफरन्स. नाजरेच्या लोकां भाशेन they could have taken advantage of Jesus, the Savior. The Savior was born. Pilat बरयता, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesus of Nazareth, King of the Jews. नाजरेताक जल्मूंक ना, पिलाताक पडूंक नासलें, ताका नाजरेतकारूच म्हणटाले. पूण नाजरेतचो लोक पळयात म्हणटा, इज ही नॉट द कार्पेंटर? And don't we know all those who are related to him, they are not with us. They could have taken pride. ना, शेळमोडी जाली ती, indifferent. जायते फावटी बाबा म्हणजे आमचे सगळें घडटा. इतलो तेंप हांव क्रिस्तांव, इतलो तेंप हांव मिसाक वयता, सोयेचें जाला. हो प्रत्येक मीस म्हाका एक अनुभव जेजूचो. प्रत्येक मिसांत हांव खुशालकायेन वांटो घेता आनी ही मिलाग्री जेजूची आमकां आमचे बरोबर सदांच राव हांव नियाळटा आनी तितलोच ताच्या मोगांत वाडून वयता. तितलोच म्हजी ओत्मीक जिविताची तान आनी भूक निवता. बांबुडीनो हें जावंक जाय. आयज आमी घरा वयता आसतना हो संदेश घेवन या. नाजरेतच्या लोकां भाशेन न्हय, तो तोवय न्हय, तो तोवयाचो पूत न्हय, तो मारयेचो पूत न्हय, ताची गोच्ची आमचे मदीं आसात की ना हें चिंतचे परस जेजू लागीं आशिल्लें बापाची काकूट दया मोग आपणावन दुसऱ्यांक वांटपी जावया. भेटवणुकीच्या वेळार आमी गायन गावया C30 सर्वेस्वरा मानून घे पान 40 C33 पेज 42. Sorbe
भयणी भावांनी आमचें बलिदान सरपत विदार देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या दांडे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सुविचारावा सर्वेस्वर मदन घेवन सर्वेश्वरा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटवलेली ही देणी पवित्र कर. आगता तुजे भोगतिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतलें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपले कुडीचे सगळे वळवड्यांचेर जोईत वेले. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करून खावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पोद्विदर आनी सासणेचे देवा सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आगता तुजी रोगशास्त्रिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें आमचे अशोकतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सोपून आयन तूं परजोळायताय. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती आमी पृथ्वेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतलो. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात म्हजे रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें हें रोगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया.
बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काळज तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा, सिमी आमचे आदारी बिश्पा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान भाडू. सर्वेश्वरा तुजे चाकरा जो मानेर फेर्नांडिसाची काकूट कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपण व्हेलो. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच बरोबर तो आतां पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावमणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची तशेंच आपआपल्या घरांनी रावन एमिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन जमृत, भाग्योन आगता, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बाप्पा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळणे पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सेवेच्या बोर्ताचेर दीस घाल आनी जे अशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. जिवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणां दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कट्टिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कट्टिले आमची काकूत कर. देवाच्या संवसाराचे पाप कट्टिले आमकां शांती दी. नाजरेताक वाडलेलो जेजू जाका नाजरेच्या लोकान न्हयकार दिलो, जाका नाजरेच्या लोकान विचार केलो हो तोवयाचो पूत न्हय, होच जेजू आयज आमकां आपल्या जेवणान पोसता. ह्या जेवणाच्या बोडान ताका आमी गोवाय दितेली सुभागी.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D16 जेजू मोच्या पान 55. D16 पेज 55. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा, आमच्या प्रितीचे बाप्पा, आगता तुझे बाग्योंत रोगशास्त्रीक तुझे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मरणांत जोयतीवंत तुवें केली. आमी शेवला ते पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय दिसा दिसाचे आत्मीक झुजांत गोट आनी जोयतीवंत आमकां कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. फाल्यां परब देव मंदिराचे भेटवणीची, तशेंच फाल्यां सांजे 5 वरांचेर कुमसारा आमच्या सोपुल्ल्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापाय 5 वरांचेर सान तांकां कुमसारा आसतली. आनी ही कुमसारा तांकां एक तयारी कशी फुडाराक बरे भाशेन तांणी कुमसार करूंक, तर बरे भाशेन ह्या प्राचीत संस्कारांत तांणी वांटो घेवंक. 7वेर म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार 7वेर ह्या भुरग्यांक निमाणी प्रॅक्टीस आसतली आख्या मिसाची. आमी कोणाक कुमसार जावंक जाय ताणें कॉरिडोरांत वावुरचें मेळचें.
ह्या भुरग्यांक ही नेमाणी तयारी बरी भशेन जावंक तांकां तशेंच तांच्या आवय बापाय पासत आमी मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. आनी पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार जिवितातूं उजवाडातूं शेवटाचें गायन आमी गावया. K4 पान 141, K4 पेज 141. तुझे जीवित म्हाका उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखोव. सूर्याच्या सगात्यातूं आकाशशी म्हाका पावोव. जिविताच्या जिवितातूं तुझे